It looks like there is something fishy. There is something hand in gloves. I don't know why police is not caring about it. Because as they talk about existing laws, then why in Moira Panchayat is quiet today? I have got some letters where Panchayat said that we had not given NOCs. And if you go to see, even if permission is given, take it from me, even if he's an influential man, he can turn the tables around, he can get his things done, he's got money, I'm not saying no. But does it permit loud music, noise pollution in the night? I fail to know about it, and I expect an answer from Glenn Ticklow, who is the MLA, from the collector, from the police inspector, and the Panchayat from Moira. हांवें तेंच्या रातीस वचून सांगता तेंकां इवन तेंच्या घरा कडेन बायलान गेटी कडेन नॉक केले म्हज्या घरा कडेन येवन सांगले हांवें घरा कडेन उबें रावन सांगले पूण तुमी बॉब माननाका बॉब व्हडल्यान उलयतात व्हडल्यान हांसतात आनी ती व्हडल्यान म्युजिकूय घालतात तेंकां सांगल्यार ती आयकना ती म्हणटा आय एम अ सायको आय एम अ मॅड गर्ल म्हणटा हांव पिशे म्हणटा हांव सायको म्हणटा अशें सांगून गेल्यार तेंकां कंप्लेंट केन्ना पासून केल्ली हांवें कंप्लेन केली आतां 5-6 वर्सां जालीं हांव तेंकां वचून सांगता आनी हे पुलिसांक वचून हाडटा चालूच आसा जेन्ना स्टार्ट जाला ते थिंगसर तेन्ना तेणी सांगलें लिवींग रेजिडेंट प्लेस आमकां म्हणून सांगलें लिवींग रेजिडेंट प्लेस म्हणून सांगलें ते कांय हांगसर गेस्ट हावस जावचें ना कांय जावचें ना म्हणून इवन आमी ते थिंगसर स्टार्टींग पासून ते मिशीन हाडून ते गडा करून ते फातर बी काडटाले तेन्ना पासून तेंकां सांगलें बाबा हे तुमी कितें कोत्ताय स्विमींग पूल कोत्ता की तेणी सांगलें ना आमी स्विमींग पूल हे आमकां आमच्या कामगारांक रावपाक हे आमच्या फॅमिलीक रावपाक म्हणून सांगलें दीस इज अ रेजिडेंट लिवींग प्लेस म्हणून सांगलें तेणी आनी नाव दे स्टार्टेड स्लोली इमिजिएटली विदन 1 year